भुरग्यानो, आमी पळयले न्हय कसो तिसरो पंगड तेरेखोल किल्ल्याचेर पावलो तो. तर तेरेखोल किल्ल्याचेर कोण आशिल्ले सांगात? किल्ल्याचेर काब आणि पोर्तुगीज पोलीस आशिल्ले न्हय. काबान पंगडाक थंयच्यान वचात नाजाल्यार कितें करतलो म्हण सांगलें? फार मारतलो म्हण सांगलें न्हय. पंगडांतल्या सत्याग्रहींची जिद्द आनी धाडस पळोवन थंयच्यान कोण पळून गेले सांगात? पोर्तुगीज पोलीस. तर पोर्तुगीज पोलीस थंयच्यान पळून गेले हे पंगडाक कळटकच हो एक काब आमचें कांयच बिगडावपाक शकचो ना हो विचार करून ते किल्ल्यांत भितर सरले न्हय. तांच्या उपरांत कितें जालें तें आमी तेरेखोल वीर आल्फ्रेड आफोन्स ह्या भागांत शिकुया. पंगडाचो मुखेली आनी ताचे सांगाती काबाचे कांयच काना मनार घेनासतना किल्ल्यांत भितर सरले. कांय जाण रोखडेच किल्ल्यांतल्या बावट्या खांब्याचेर चडले आनी तांणी पोर्तुगीज बावटो सकयल देंवयलो. त्या सुवातेर पंगडान उमेदीन आनी खोशेन भारताचो झेंडो वयर चडयलो. जय हिंद, भारत माता की जय ह्या घोशणांनी किल्ल्याच्या सरभोंवतणची सुवात गाजून गेली. पंगडांतल्या सत्याग्रहींनी तो दीस आनी पुराय रात देशगितां आनी भारत मातेचो जय जयकार करीत घालयलो. हे सगळे पळोवन काब भियेलो आनी थंयच्यान पळून गेलो. ते वटेन पळून गेल्ले पोर्तुगीज पोलीस पेडण्यां पावले आनी तांणी किल्ल्याचेर घडिल्ली खबर पणजे कळयली. ते आयकना फुडें दुसऱ्याच दिसा सकाळ फुडेंच पोर्तुगीज अधिकारी 50 पुलिसांक घेवन दर्याचे वाटेन बोटींतल्यान किल्ल्यार आयले. थंय पावना फुडें पोलिसांनी चारूय दिखांनी फारार फार पेटोवपाक आरंभ केलो, म्हळ्यार सुरवात केली. पूण किल्ल्यांत आशिल्लो पंगड मात कसोच अनमलो ना आनी भियेलोय ना. पोर्तुगीज अधिकारी आनी पोलीस किल्ल्यांत भितर सरले आनी मेळत तशे पंगडांतल्या मनशांक बोडोवंक लागले. भारताचो तिरंगो सकयल काडून तांणी त्या जाग्यार परत पोर्तुगीज बावटो चडयलो. मागीर पंगडांतल्या सगळ्यांक धरून बोटींत घालून पणजे व्हेले. तांकां खूब मारलें, बडयलें. तांचेर खटले भरून लश्करी न्यायालयांत म्हळ्यार कोर्टांतल्यान तांकां खूब वर्सां बंदखिणीच्यो शिक्षा फर्मायल्यो. ह्या सत्याग्रहींक रीस माग आनी आग्वाद बंदखिणींनी खूब कश्टाचे दीस काडचे पडले. पोर्तुगीजांनी तांचे हाल केले. गोंय पोर्तुगीजांच्या बंदपासांतल्यान म्हळ्यार तांच्या जुल्मांतल्यान तांच्या तावडींतल्यान मेकळें करपाक ह्या पंगडान सत्याग्रहाचो मार्ग आपणायलो. तर जिवाची पर्वा करिनासतना, मुखाल्लो विचार करिनासतना जिद्दीन आनी धिरिश्टपणाचें म्हळ्यार धाडसी काम करून तेरेखोलार झेंडो फडकयलो. तर अशे आशिल्ले आमचे धिरवंत म्हळ्यार धाडसी गोंयच्या मुक्ती खातीर झगडपी सुटके झुजारी. आनी तांचो मुखेली कोण आशिल्लो खबर आसा तुमकां? तो आशिल्लो म्हान सुटके झुजारी आल्फ्रेड आफोन्स. आल्फ्रेड आफोन्स हांणी आनी ताच्या वांगड्यांनी ज्या दिसा तेरेखोल किल्ल्यार झेंडो फडकयलो त्या दिसा सावन आल्फ्रेड आफोन्स हांकां तेरेखोल वीर हें नांव पडलें. तर हो आमचो धाडसी गोंयचो पूत तेरेखोल वीर आल्फ्रेड आफोन्स. तर भुरग्यांनो, इतले हाल सोसून, झगडून, बंड, सत्याग्रह करून हुतात्मे जावन
मेळवून दिल्लें स्वातंत्र्य आमी सांबाळूंक जाय. ह्या सुटके झुजाऱ्यांच्या बलिदानाची आमकां जाणीव आसूंक जाय. आमचें गोंय आमी सांबाळूंक जाय. गोंयांत चलपी भ्रश्टाचार, खून, चोरयो, बायलांचेर जावपी अन्याय हाचे विरुद्ध आमी धाडसीपणान आवाज उठोवपाक जाय आनी वायट गजालींतल्यान आमचें गोंय मुक्त करपाक जाय.